वाळपय जवाहर नवोदय विद्यालयाच्यो समस्या सरकाराकडेन मांडल्यात। विद्यालयाच्या जमनीचो वाद कोर्टातय आसा। आता उत्तर गोयचो जिल्लोधिकारी आग्नेल फर्नांडिसान विद्यालयाच्यो समस्या सोडोवपाविशीं उतर दिला म्हण पालकांनी सांगले। वाळपय नवोदय विद्यालयाची वर्सुकी विद्यालय मॅनेजमेंट कमिटीची बसका उत्तर गोयच्या जिल्लोधिकाऱ्याच्या फुडारपणाखाला जाली। फुडल्या विकान आमचे एका येतले बोर्डार येवन आमचे हियरिंगाक येतले। आज आमी कलेक्टरा कडेन सगळे विशयी हांगा ज्यो कितें व्हडली अडचणी आसा त्यो सगळ्यो मांडलेल्यो आसा। सरान म्हटलां आपूण सीएमा कडेन हें करता म्हटलां, विशय हें करता म्हटलां, प्लस एजी कडेन आपूण उलयता म्हटलां। पूण कितें तरी एक बेग्यान हेतल्यान ऑल्टरनेट सोल्युशन येवचें। कलेक्टर सर जे आयज हांगा विजीट आसली हेतल्यान एक सकारात्मक हें येतलो। सीएमा कडेन उलोवन हें जातलें अशी एक आमी आशा बाळगता। आमी ऑलरेडी पालक हायकोर्टान आसा आतां सगळे PTA प्लस 350 पेरेंट्स। And in this, complete functioning of the Vidyalaya will be analyzed, and whatever the problems for further development will be discussed. Accordingly, Collector North Goa came as a chairman of the BMC or VSC, and he conducted and he discussed the matter with all the concerned department heads available in Walpoi or in Panaji or in Mapusa, and accordingly the follow-up action will be taken. But the main hindrance for the development of the Vidyalaya is the court case, pending court case. So he told he will try to sort it out that also by pursuing the concerned advocates. तीन दिसां भितर आनीक 4 उमेदवार जाहीर करतले अशें गोवा सुरक्षा मंचान जाहीर केला। बीजेपीक घेवन सरकार करचे नात आनी बीजेपीक तेंकोय दिवचे नात अशें किरण नायकान स्पश्ट केलें। आमकां भोवमत मेळूं वा ना मेळूं अनुदाना विशींचे सर्क्युलर सरकार फाटीं घेय मेरेन आमचें आंदोलन चालूच उरतलें अशें किरण उलयलो। कुडचडेच्या आमदारान कसलोच विकास करूंक ना अशें अनंत शिरोडकार म्हणटा। 3 उमेदवार जाहीर केल्ले आसा। आता रोखडेच आनी 3 दिसां भितर फुडले 4 उमेदवार आमी जाहीर करतले आनी तातूंत कुडचडेचोय उमेदवार आमी जाहीर करतले। हे पयले जे 2 स्लॉटांनी पयले 3 आनी मागीर 4 अशे जे उमेदवार आमी जाहीर करपाचे आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी, ते 7य उमेदवार 100% आमचे निवडून येतले। आमचे कडेन ऑन अवर ओन विथ युती आमी 22 सहजपणे काडटा। म्हणून बीजेपीक घेवपाचो प्रश्नूच येना। आनी समजा येदा कदाचित 22 आमचे जावंक शकना जाल्यार बीजेपी घेवन केन्नाच सरकार करपाना आनी तुमी सपोर्टूय करपाना। 1-2 बरे आसतले भितर अशें, पूण भाजपाचे जे निवडून आयिल्ले आसा पळय न्ही, ताणें आपले मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट, लोकांचो डेव्हलपमेंट किंवा राज्याचें बरें करचें अशें आयज पर्यंत चिंतिल्लें ना। हे फक्त आपली बॉल्स करपाक लागला। काँग्रेस सुद्दां म्हणटा आमकां फाटीं उडयलें मरे आनी म्हणून, आनी ती खरी वस्तुस्थिती आसा। आनी प्रत्येक गोश्ट युटर्न मारतात, तुका आतां उतर अशें दिता आनी फाटल्यान दुसरें करता। आमी हो सर्क्युलर फाटीं घेतले बगर थांबचे ना आनी आमचो सरकार येतकीर पयलो आमी जर कितें जर करीत जाल्यार हो सरकार फाटीं घेतला। भाजप जो आसा त्या भाजपाक गोंयच्यान नामशेष करप हो एक मोठो मुद्दो आसा आमच्या गोवा सुरक्षा कडेन। कारण अशें आसा की ज्या पक्षान आमकां फटयलो, इन द सेन्स की जितली आश्वासनां दिली त्या आश्वासनाचेर सगळे युटर्न ज्या सरकारान घेतले, ज्या पक्षान घेतले, त्या पक्षाक कसलोच नैतीक अधिकार ना ह्या गोंयची सत्ता भोगपाचो। जेन्ना 2012 बीजेपी सरकार सत्तेर आयलो त्या टायमार आमकां अशें आस्वादन दिली की आमी हें करतले ते करतले, पूण 2000 जेन्ना आतां 17 लागीं पावलें, आज पर्यंत कुडचडे मतदारसंघात कांयच जावना। जो डेव्हलपमेंट जाता कुडचडे मतदारसंघात हो सगळो डेव्हलपमेंट आमदार आपुणूच करता स्वता। बांदोड्या उंडीरांतल्या लोकांचो सिवरेज प्लांटाक विरोध ना, पूण जंय लोकवस्ती ना थंय तो व्हरात अशी खंय तांची मागणी। हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर पंचायतीन लोकांक आपयिल्ले,
पूण सरपंच तांचे कडेन उलोवपाकच तयार ना. मिडिया कडेन उलोवपय ताणें टाळ्ळें. पंचायतींतल्या एका पंचानय लोकांक तेंको दिला. लोकांचो विरोध आसतना पंचायत कशी कितें NOC दिता असो तांचो प्रश्न. NOC रिवोक करची अशें सरकाराक सांगतले अशें ते उलयतात. काल पंचायतीन एक नोटीस मिटींग म्हणून धाडली. ती म्हाज्या पर्सनल नांवाचेर येल्ली मिटींग आनी 4 जाणांक घेवन यो म्हणून सांगलेले. पूण आमी तशें 4 सुमार तेंच्यांनी सांगलेल्या टायमार आमी हांगा हजर आशिल्ले. पूण तेंचे आमकां हेजेर मिटिंगेचेर रिस्पॉन्स कांय मेळना. ते म्हणटा आमी दोनी विशयाचेर, कारण आमची थंय 2 एप्लिकेशनां पावल्या, पूण ते 4 जाणांक कित्याक हो विशय गांवचो, सो तो 4 जाणांनी डिस्कस करपाचो न्ही की प्रत्येक सगळे गांवचे लोक एकठांय जावन पंचायतीन गांवच्या कडेन डिस्कस करपाचो असो हो विशय आसा. पूण ते अजून मेरेन आमकां कांयच सांगना. आतां जाली 5, जवळ 1 वर आमी तिश्ठता तेंच्या उत्तराक. ते अजून ते अशें डिस्कशन 4 जाणांक गुपीत दवरून सोदता. हेजेच प्रकरण आनी हेजेच वयल्यान कळटा की पंचायत खंय तरी घुसपल्या, हितूर कितें तरी घोळ आसा. आमी सिवरेज प्लांटाक आमी एक्चुअली ओपोज करूना. हे मातशें हायलायट जावचें की आमी ह्या प्लांटाक ओपोज करिना, पूण तो प्लांट आमच्या गांवांत नाका. ज्या जाग्यार लोकवस्ती आसा थंय तो प्लांट नाका. ज्या जाग्यार लोकवस्ती ना अशा जाग्यार तांच्यानी तो प्लांट व्हरचो, इतलेंच आमचें तेंचे कडेन मागणें आसा. आनी आमी पंचायतीक लेटर करपाचें कारण पंचायतीन विदावट सर्वे नंबर आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना NOC दिली म्हणून आमी पंचायती कडेन आयज झगडपाक येयल्ले. घेऊया एक ब्रेक.